8.5 किलोमीटरचो भाग गोंयचो कर्नाटका अनमोडा वयर जॉईन जाता तितल्याच भागात आमकां इम्पॉर्टन्स आसा। आमी मिटींग घेतली आणि अशें ठरयलें की 1 वीक जाता तितले दीस चालू करचे। लायट मोटर व्हेकल्स जे आसा ते फॉरेस्टांतल्यान वचपाक जो अनमोडच्यान खानापूर पर्यंत रस्तो आसा तो 9 पर्यंत जाता जाल्यार एक्सटेंड करपाचो। आणि फेब्रुवारीच्यान मेन जो 8.5 किलोमीटर रस्तो आसा ताचें काम चालू करपाचें आणि त्या वेळार कितें तें डिसायड करपाचें। कंप्लीट इमिजिएट रोड बंद जावचो ना। आणि त्या शिवाय ह्या शिवाय जो तोलवा घाट आसा ताजें स्ट्रेंथनिंग काम चालू करचें ना जाल्यार येत्या पावसांत तो रस्तो हेवी ट्राफिक आयल्या नंतर पिड्ड्यार जातलो अशें ठरलां। मायनिंगेच्या बसकेचो विशय मात्तो विसरलो। 5 दिसांत दिल्लीत मोदी बरोबर बसका जातली म्हूण मायनिंग डिपेंडंटाक ताणें सांगिल्लें। आपूण सगळें करून घेता म्हूण सांगपी सुदीनाथा म्हणटा अपॉइंटमेंट मुख्यमंत्र्यान घेवपाची। मायनिंगाची मिटींग तुम्ही दिल्लीत वचपा आसली की फिक्स बी जालें अपॉइंटमेंट? ना तें अजून जावना। मुख्यमंत्र्या कडच्यान ती डेट मेळपाक जाय तांकां प्रायम मिनिस्टर आणि त्या नंतर ती मिटींग चालू जातली। अपॉइंटमेंट मागले आतां मुख्यमंत्र्यान मागपाचो आसता तो। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।